सोनशीचो उदका पुरवण्याचो प्रश्न सरकारी पावण्यार अजून तडीक लागना। गोवा फाउंडेशनान घाल्ल्या याचिकेच्या सुनावणे वेळार बुधवारा हायकोर्टान मायनिंग वाठारांतल्या सोनशेच्या लोकांक पिवंक नितळ उदक जाय तशें मेळना म्हूण सरकाराक उजरायलो। कोर्टाच्या नजरेक कांय गजाली आयल्यात त्यो अश्यो: सोनशेच्या लोकांक कसलें उदक पिवंक दितात तें तपासूंक कोर्टान एक जुईजाक धाडलो। तें उदक लोकांनी पिवपाचें न्ही म्हूण ह्या जुईजाक ग्रावंड झिरो इन्स्पेक्शनांत कळ्ळें। कोर्टाच्या ह्या निरीक्षणाक जाप दितना सरकारान सोनशेच्या लोकांक पिवपाच्या उदकाची स्कीम सांगली। आदीं लोकांक साद्या टँकरांतल्यान पिवपाची उदका पुरवण जाताली, आतां स्टेनलेस स्टिलाच्या टँकरांतल्यान जाता। टँकरांत थेट सांखळेच्या उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान उदक भरतात। उदक सांठोवंक ISI मार्क आशिल्ल्यो 5000 लिटरांच्यो 5 टांकयो बसयल्यात। 500 लिटर टांकीच्यो आनीक 20 टांकयो बसोवप चल्ला। ही सगळीं कामां PWD करता, तांकां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान पयशे दितले। सोनशे पिवपाच्या उदकाची लायन घालपाचें काम चालू जालां। म्हयन्याभरांत सगळे जाग्यार पडटले। गोंय सरकाराची बाजू आयकून कोर्टान सोनशीच्या पिवपाच्या उदका पुरवणेचेर लक्ष दवरूंक PWDच्या EEक थंय नोडल ऑफिसर नेमपाचो आदेश दिला। तशेंच त्या वाठारांतल्या मायनिंग कंपन्यांनी सोनशेच्या लोकांक आतां मेरेन कितें सुविधा दिल्यात ताचें एफिडेवीट फायल करपाक लायल्या। केस 3 सप्तकांनी दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।